टीसीपी मुखार धरण्याक बसल्या उपरांत आता आरजीपी पंचायत संचालनालयाकडे पावले। बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक दिल्लो परवानो फाटी घेवचो म्हूण मागणी। कुडका आर्मी कॅम्पाक तेकून उबारिल्ले बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडच्यो, विरेशाच्या पंचायत संचालनालयाक निवेदन। वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो, सो दोन्ही जे हें आसा ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा टीसीपीनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा। सो आमी तांकां विचारपाक गेल्ले की अजून पर्यंत जी कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी अजून पर्यंत ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक काडलो। तो म्हणजे जे हट्स जे आसा जे कुर्का बांबोली कालावलीम विलेज पंचायतीन सेम पंचायतीन आसा, मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हट्स आसा, मायग्रंट्साचे हट्स आसा आनी ते हट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा, हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें। सो की हे जे आसा ते डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली। तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली। सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ही लेटर केल्ली आमी की हे बेगांचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून। पण अजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलेले, अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।